वाळपय वाठारांत नवी बाग बांदपाच्या कामाक सुरवात आसा आनी हे बागेचे काम करपी कामगारांक आदल्या पुलीस कोर्टासान रावपाक मान्यताय दिल्या। पूण ह्या कोर्टसाची अवतिकाय जाल्ली आसा, तशेंच केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा। देखून कांय वर्सां पयलीं हे क्वॉर्टर्सान रावपी पुलीस कर्मचाऱ्यांक दुसऱ्या जाग्यार स्थलांतरीत केल्ले। पूण सध्या हे इमारतींत बागेचे काम करपी कामगार रावतात। देखून खंयची वायट घडणूक घडली जाल्यार हाका जापसालदार कोण असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला। ताका लागून संबंधित अधिकाऱ्यांनी हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी जावपाक लागल्या। सध्या आमी वाळपय म्युनिसिपल पोलीस क्वॉर्टर्स हांगासर आसा। ही जी चाळी आसा ही पोलीस कर्मचारी हांगासर पयलीं रावताले, पूण गेल्या 10 वर्सांच्यान जेन्ना ती कर्मचारी आसले ते कर्मचारी हांगा बिल्डींग जुनी जाला, ताका लागून ताका शिफ्ट केले गेले। ही बिल्डींग आसा ती सद्या जुनी जाल्ली आसा आनी जो वयलो मजलो आसा ते शंबर आसा ते सगळे कोसळ्ळेले आसा। तशी भिंत आसा ती सुद्दां कोसळ्ळेली। आमी हांगा पळोवंक शकता की हांगासर सगळीं झाडां झुडपां सगळीं वाडलेली आसा आनी वयलो जो मजलो आसा ते चडसो कोसळ्ळेलो आसा आनी ही जी बिल्डींग आसा ती केन्ना जमिनीर जावं शकता। मात हांगासर सायडीकच वाळपय गार्डनाचें काम सुरू आसा आनी जे परप्रांतीय कामगार आसा ते कामगार थंय काम करतात। मात हांगासर हे लागीं आसल्या कारणान ते कामगार सद्या हांगासर तेंचो वास्तव आसा। ह्यो जो कंट्रॅक्टर आहा ते कंट्रॅक्टरान ताका हांगासर दवरला अशी म्हायती आसा। ताका लागून जर हांगासर ही बिल्डींग कोसळ्ळी जाल्यार जर ही जिवीत हानी जाली जाल्यार हेजी जबाबदारी कोण घेतलो हो प्रश्न आसा। कित्याक तर ही बिल्डींग एकदम जुनी जाला आनी ह्या हांगासर कोणूच रावना आनी ह्या कामगारांक हांगासर कित्याक दवरला तर ही बिल्डींग आहा ती मेन रस्त्यार आसा आनी जर ही कोसळ्ळी सुद्दां जाल्यार हांगासर रस्त्यार कोण गाडयो वयता तांकां सुद्दां ते नुकसाण जावंक शकता। तशेंच आतां सद्या पावसाचो सिजन आसा आनी बेगिनाच पावस लागतलो आनी जर ती कितें बिल्डींग जर कोसळ्ळी जाल्यार जे कर्मचारी जे हांगासर काम करता परप्रांतीय तांकां जर जिवीत हानी जाली जाल्यार हेजी जबाबदारी कोण घेतलो। ताका लागून जे संबंधीत जे कंट्रॅक्टर आसा तेंच्यांनी हांगातले बेगिनात बेगीन ही बिल्डींग खाली करपाची अशें लोकांची मागणी आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सावंत।